रोजारी सायबिणी तू आमची राणी विसरनाका गे आयकांची मागणी शुभ वर्तमान। तेन्ना जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सुमूर्तींत कितें बरयलेलें आसा तें कशें वाचताय सांगशी? ताणें परतीपालून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिविताच्या बोलान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जबाब सारको आसा, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाल केलो, कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुजाल्या थावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोराच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताचे कडेन आसलें तितलें काण घेवन ताका घाय पडोसर मार घालो. ताका अर्दो मेलोलो करून सोडून आनी आपूण पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यात्नीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोवूय दुसरे कुशीन सरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वातसूर सामार्यकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन त्या बाबड्याचे ताका चुचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एके काणावळीन ताका व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगलो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताची दया करून दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें.